मोपा विमानतळा खातीर जो जागो पेडण्याच्या लोकांचो गेला त्या खातीर सरकारान एक पब्लिक नोटीस काढल्या। ही नोटीस 27 ऑगस्टाक काडिल्ली। ज्या लोकांचो मोपा विमानतळा खातीर जागो गेला तांच्यांनी लँड लुजर सर्टिफिकेटा खातीर अर्ज करचो म्हण ही नोटीस काडिल्ली आसा। हाची सरकारान पयली मुदत वाड करची आनी हे डॉक्युमेंटाचे काम पंचायत पावंड्यार करून लोकांक सोपे करचे म्हण मागणी राजन कोरगांवकर हांणी केल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमच्या पेडण्यात जो जीएमआरचो एअरपोर्ट असा त्याच्या जी जागा आमच्या पेडण्याच्या लोकांची गेली त्याच्यासाठी सरकारान एक पब्लिक नोटीस काढल्या। ही पब्लिक नोटीस 27 ऑगस्ट 2024 काढल्या। लेटर नंबर असा 255 तसंच DLA LLC 2024 ही स्पेशल लँड एक्विजिशन ऑफिसराच्या थ्रू काढलेली असा। कितें म्हटलं ताचेर की पेडण्याची जी जागा कोणाची गेलेली असा एअरपोर्टाचेर त्यांच्यानी लँड लुजर सर्टिफिकेटासाठी अप्लाय करचे म्हणून। आता लँड लुजर सर्टिफिकेटाचे अप्लाय करपाक त्याची मुदत असा फक्त 2 महिने। ऑलरेडी 1 महिनो जालेलो असा। लोकांक अजून खबर सुद्धा ना हे प्रेस नोट येयल्या म्हणून। सो म्हणजे एक स्पेशल हेंचे सांगणे असा कितें ह्यो जो टाइम लिमिट जो सरकारान दिला 2 महिन्याचो तो पयली एक्सटेंड करात, कित्याक हे लोकांमध्ये अजून मेसेज वचूंक ना। आणि त्या हेतून ही जो लँड लुजर सर्टिफिकेट जे पेपर्स जे आमकां हितून स्पेशल लँड एक्विजिशन ऑफिसरा कडेन दिवचे पडटात जे पेडण्याच्या लोकांक ते पॉसिबल ना, ते फिजिबल ना। इतले साधारण गांवांतसून लोक थंय वचपाक शक्य ना। ताका लागून आमच्या सीएमान आणि सरकारान हाचेर लक्ष घालून हे डॉक्युमेंटेशन पंचायत लेवल कित्याक करचे न्ही, म्हणजे तांकां एक रिक्वेस्ट आसा हे पंचायत लेवल करचे जेणे करून पंचायतीन येवन ते लोक आपले डॉक्युमेंटेशन दितले। कारण त्या पेपराचेर तांच्यांनी अशें बरयलें अवॉर्ड मागयत आनी डॉक्युमेंट्स विच इज व्हेरी डिफिकल्ट। सो त्या लोकांक इतले ते खर्च करून आणि त्रासदायक जावच्या पेक्षा डायरेक्टली जर ते पंचायतीत ते ऑफिसर येवन जर करत जाल्यार इट विल बी मोर कन्विनियंट आणि त्याचो फायदो बऱ्याचशा जाणांक जातलो। तसोच तातूंत बरयला लँड लुजर सर्टिफिकेट हे घेताना त्याचो फायदे तोटे हे त्याच्या बद्दल कांयच बरोवंक ना। पण हांव कितें सांगूंक सोदता सगळ्यात महत्वाचे हे जे लँड लुजर सर्टिफिकेट आमकां आतां तुमी पेडणेकारांक आमच्या लँड लुजरांक दितले त्या संदर्भात ही माहिती सगळ्या पंचायती थ्रू किंवा लोकां थ्रू किंवा प्रेस नोटा थ्रू जावंक जाय आसले। सरकार एक्चुअली सगळे सरकार दारी म्हणतात आम्ही प्रत्येकाच्या दारी, तर ही गोष्ट आमच्या प्रत्येक पेडणेकाच्या माहितीकच ना। सो ही माहिती पहिली सगळ्याकडे जावची, त्याच्या प्रेस नोट घेऊन लोकांमध्ये सरकारान आपल्या वतीन मांडचे। आणि माझे एक रिक्वेस्ट आसा आमच्या पेडण्याच्या आमदाराक, ताणी ह्यो विषय घेऊन ह्यो आमच्या लोकांक त्याचो फायदो करून दिवचो। हे सीएमाक सांगून बाबा हे पेपर पणजे वचून येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा, आमच्या पेडण्यात पंचायती थ्रू करया अशें करून। आणि इवन जे डॉक्युमेंटेशन जे खूप किचकट आसा ते डिफिकल्ट आसा। तितून आणि एक महत्वाचें हांव सांगूंक सोदता, सरकारान ऑलरेडी जे पेमेंट केलेले आसात जे लँड एक्विजिशन करून तांकां एक्चुअली सरकारान डायरेक्टली सर्टिफिकेट दिवपाक कांयच हरकत ना। कारण ते डबल काम कित्याक करूंक जाय। आणि त्या हितून पब्लिक प्रेस नोटांनी अशें बरयलां की इनकम्प्लीट प्रोसेस आसलेले मेळचे ना। तर म्हजें म्हणणें कितें आसा सरकाराक, तुमी जे पेमेंट्स ऑलरेडी जे दिलेले आसात आमच्या पेडण्याच्या जमीन गेल्यात तांकां प्रत्येकली डायरेक्टली दिवचे अशें म्हणजे तांकां एक सरकाराक रिक्वेस्ट आसा। तशेंच म्हणजे पेडण्याच्या प्रत्येक माणसाचो जी जागा एअरपोर्टासाठी गेलेली आसा तांकां एक हांव रिक्वेस्ट करता आणि अपील करता, प्लीज हे सर्टिफिकेट घेयात, त्याचो आमकां खरोच फायदो आज ना फाल्यां जातलो, ही एक तांकां रिक्वेस्ट आसा।